देवाचें उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचीं वाचपां देवाच्या मोगाचेर आदरलोल्या उदारपणाचेर आमचें लक्ष ओडटा. आपल्या मोगा आनी उदारपणाक लागून देव आमकां आपल्या जेवणा वस्र्यांत बरें बरें जेवण सदांच धादोशी कोत्तोलें जेवण जेवूंक आमंत्रण दिता. जंय गरजेवंत आसतात थंय आपले करुणायेक लागून जेजू मनशाच्या आदाराक पावता. एकसुऱ्या जाग्यार जेजू लोकांची भूक मागता आनी तांकां धादोशी कोत्ता. कोणाच्यानूच आमकां जेजूच्या मोगा विरोध करूंक जायना, कित्याक जो मोग आमी जेजू कडच्यान अणभवला तो देवाचो मोग आमचे सोवें. आपल्या मोगाक लागून देव आमकां देण्यांनी नेटोयता. देवाक आनी मोगाक कोणाच्यानूच दोशी करूंक जायना. आमी देवाक उक्ती रावता तेन्ना आमकां धादोसपण फावो जाता, कित्याक देव आमकां आपल्या उदारपणान भरपूर देण्यांनी भोगता. जेजू कडल्यान जो मोग आमी अणभवता तो मोग देवाचो मोग, आनी त्या मोगा कडसून आमकां कोणाच्यानूच दोशी करूंक जायना. तो देवाचो मोग वळखून घेवंक ताचेरूच पातयेवन जेजू कडच्यान आयलोलें देवाचें आमंत्रण स्विकारून धादोसपणी आमी जिवुया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. तुमया जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळ्ळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.